माध्यमांतल्यान जे सगळे आमच्या शेतकरी भावांक कळचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान 5 तारीख जे आमी आसा आमच्या ऑफिसांक खास करून JDO ऑफिसांक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी जे 6,000 रुपया दर म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्यांक दिवप जाता आनी दर 4 म्हयन्यांनी तांकां 2,000 अशे दिवप जातात आनी तेजे खातीर सगळे शेतकऱ्यांनी त्यांची नोंदणी जावची, सगळ्यांनी येवन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें ह्या उद्दिश्टान आमी आज एडय घालपाचे आसात। एड फाल्यां 4 तारखेक कांय पेपरांचेर येतलें आनी 5 तारीख जी आसा ती आमी सगळे JDO ऑफिसांक हें केल्लें आसा की सकाळचे 10:30 ते सांजचे 4 पर्यंत सगळ्याक आमचे ऑफिसर अवेलेबल आसतले हेंच काम करपाक, जेणे करून सगळे शेतकरी भावांनी येवन जे कृषी कार्ड आनी आधार कार्ड घेवन येवन तेणी थंय रजिस्टर करचें। कित्याक हें कित्याक करचें पडलें की एक बऱ्यांतली बरी स्कीम आनी आयज पर्यंत आमचे कडेन 38,000 कृषी कार्ड होल्डर आसात आनी 38 आउट ऑफ 38,000 21,000 ह्या स्किमी बद्दल एलिजिबल आसात। बाकीचे काही गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा ते एलिजिबल ना, 21,000 आसात आनी 21,000 भितर फक्त 6,875 लोकांनी आज पर्यंत तेची नोंदणी जाल्या, 6,875। तेतूं भितर 4,901 म्हळ्यार 4,900 लोकांक ऑनलायन पयशे तांच्या अकाउंटाक येयले बी, पूण बाकीच्या लोकांनी जे 21,000तले बाकीचे लोक जे उरतात, शेतकरी भाव उरतात, तेमी सुद्दां येवन JDOच्या ऑफिसांत येवन तेंचें नांव रजिस्टर करचें आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक बऱ्यापैकी स्कीम आसा जेणे करून टप्प्यानी 4 म्हयन्यांनी वर्सा भितर जर 6,000 मेळटात म्हळ्यार ताका कांय फूल सबसिडी आसा, तेजी सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवचो हे आमचो मेन डिपार्टमेंटाचो उद्देश आसा, जेणे करून तेजे खातीर आमी एडय घालतले आनी फूल सगळे JDO ऑफिसांनी जे 5 तारीख ह्याच कामा खातीर दवरले आसा आनी हे सगळे शेतकरी भावांक कळचें, सगळे शेतकरी भावांनी हांगा मुद्दम येवचें जेणे करून जेणी नोंदणी केल्ली ना आनी तेणी ह्या स्किमीचो लाभ घेवचो हे मेन उद्देश आसा।